नाव किती गो बाय क्लिटा क्लिपा नो हा क्लिटा बी पॉझिटिव्ह हे ब्लड कोणाक जाय असलेले 22 तारखेक 1 और 1 कितना होता है रे गलत 1 और 1 11 होता है कितना होता है 1 और 1 कितना 11 पागल है रे अभी किरे आले लो पापा हाय गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय व्लॉग कसे आसात तुम्ही आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात सो सकाळ सकाळचे एक जाल्लेले आसा कांड ते कांड कितें जाल्लेले आसा ते अवीक घेवनूच सांगता अवी आतां सद्या न्हिदलेलो आसा तेका उठयता मागीर तेजें रिएक्शन पळयात चड करून हे म्हाजेरूच घालतलो ना गुड मॉर्निंग यो तरी तुका कितें तरी दाखयता हांगात यो तू मागीर म्हणटलो हांवें केला म्हणून यो न्हू यो तरी यो पडली आडवी खबर ना कशी ती बुडकी मारली असते माजरा थँक गॉड म्हटल्या म्हणून ना तू म्हणटलो हांवें केला म्हणून व्हिडिओ स्टार्ट करच्या पयलीं आय हॅव स्मॉल नो बिग रिक्वेस्ट टू एवरीबडी कोणाक बी पॉझिटिव्ह ब्लड जाय आसले सो मेक शुअर गायज प्लीज कम इन फ्रंट अँड डोनेट करा ब्लड आणि हे ब्लड डोनेशनाची डेट आसा 22 तारीख ह्या म्हयन्याच्या सो प्लीज बी पॉझिटिव्ह कोणी आहा प्लीज 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 ब्लड डोनेशनाक फुडें सरा हांव वयता आतां म्हापसा गायज हांव रावला पळय हांगासर बदाम शेक पिवपाक बदाम मिल्क फूल पावर सारके आनी आयचो पळय वेदर काय बरो आहा फूल पावर आयज हांव गाडी बरी धुतलो घरा वचून बी पॉझिटिव्ह हे ब्लड कोणाक जाय आसलेले 22 तारखेक प्लीज फुडें सरा आनी डोनेट करा ब्लड बी पॉझिटिव्ह GMCन 22 तारखेक तुमकां डिटेल्स हांगासर स्क्रिनीचेर घालता प्लीज फुडें सरा व्हिडिओ स्कीप करच्या पयलीं मातशें म्हाजें आयका कोणाक ऑपरेशन आहा कोणाचें ऑपरेट करता कोणाक 22 तारखेक GMCन सो मातशें प्लीज कम इन फ्रंट आनी बी पॉझिटिव्ह ब्लड डोनेट करपाक मातशें फुडें सरा 100 युनिट जाय कोणी आहा जाल्यार मातशें फुडें सरा नाल्यार म्हाका तरी मेसेज करा वॉट्सॅप इंस्टाग्रामाचेर खंयसरूय नाल्यार कॉमेंट तरी करा हांगा युट्यूबाचेर प्लीज हॅलो गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स कशे आसात तुमी आय होप ऑल आर फिट अँड फायन आयज बरो दिसता न्हू शर्ट म्हाजो म्हापसा घेतला हांवें नको आं हय हांवें घेतलेलो हय मेन म्हणटा ते एक मेसेज दिवपाक सोदता कोणाक बी पॉझिटिव्ह रगत जाय आसले सो 6 युनिट ऑफ बी पॉझिटिव्ह ब्लड कोणा कडेन आसा कोणी इंट्रस्टेड आहा फुडें येवन ब्लड डोनेट करपाक जाल्यार 22 तारखेक GMCन वचोन डोनेट करा हांव तुमकां डिटेल्स हांगा दिता बी पॉझिटिव्ह ब्लड आहा मेक शुअर प्लीज कम इन फ्रंट एंड डोनेट किधर जा रहे रे तू किधर जा रहा है रे एक बात बता रहे इधर आ थोड़ा वीडियो में आ इधर आ 1 और 1 कितना होता है रे गलत 1 और 1 11 होता है कितना होता है 1 और 1 कितना 11 पागल है रे 1 और 1 2 होता है मेरे कौन है रे तेरे को सिखाने वाला टीचर ये ठीक है चलो 5 और 5 कितना होता है क्या बात कर रहा है अरे एक बात बता मुझे समझो 2 एप्पल है तेरे पास 2 एप्पल है एक समझो एप्पल मैंने खा लिया तो बचा कितना एक तू नहीं खाएगा कैसा है रे शी कुछ फायदे का नहीं है रे मेरे को एप्पल पसंद नहीं तेरे को एप्पल पसंद नहीं है तो बोल ना मेरे पास एप्पल ही नहीं रहेगा करके तो पसंद नहीं है तो थोड़ी लेके आएगा 2 एप्पल शी जा तू शॉप पे सो गाइज मेक शुअर बी पॉझिटिव्ह ब्लड कशाय करून 22 तारखेक GMCन डोनेट करपाचें काम करा सो गायज आता आम्ही बाहेर सरता बारीकशा रावंडाक वचपाक न्हू रे आमी आयज मातसो वेदर बरो आसा पावस बी ना म्हणून आमी म्हणपाक लागलो चलया आमी रावंडाक म्हणून हय चलया आमी रांदतात म्हणून आता आमकां पेट्रोल घालचें पडटलें येता आसतना आमच्या गाडयेक हे पळय 2च काटे आहा आता पळोवया खंय रावता तो मागीर पेट्रोल पंप
वयतली अशें हांव म्हणटा आनी अवीक बी हांव उलयतलें पणजे वचपाक. अवी कितें आले फेरी ना आता कितलो वेळ रावचो पडटा कोणाक खबर आमकां. उरली आमी हांगासरूच. ती पळय फेरी तेवटेन आसा. केन्ना येतली देव जाणा. वाज अभिषेक सुटली फेरी. बरें जालें चल. आतां आनी येवटेन येवन कितलो वेळ लागत सांगूं येना. पावल्या फेरी बोटीन हवं आम्ही. फेरी बी आमी क्रॉस करून आतां आमी हांगा पावले दिवार. बाय आसा पळय शेतान बरी दिसता आनी न्हावपाक जाल्यार आनीकूच मजा येतली. ही पळय आतां आमी पावलेली आसा दिवार. आनी हो पळय परत फोनार. हांगासर येवन न्हू बरें दिसता. थंड वातावरण हांगाच्यान पळय बरें दिसता. पिसफूल एरिया सामकी. वन्स अगेन झेवियर ब्रो, इफ यू आर वॉचिंग आवर व्लॉग्स, पळय आमी तुमच्या तेवटेन आसा दिवार. आनी आयज हांवें बरी धुल्या गाडी चकाचक चल्ली. फायनली आमी आसा दिवार. आनी तुमी कालचो व्लॉग पळयला आसतलो आमचो. त्या व्लॉगान नासलो कित्याक की आय वॉज नॉट फिलींग वेल. आनी आजून पासून आयजूय म्हाजें कितें म्हणटा तें हेल्थ इज रियली नॉट गूड. बट एक मॅसेज परत हांव तुमकां दिवंक सोदता की दीस व्लॉग इज नॉट इम्पॉर्टंट, दीस चॅनल इज नॉट इम्पॉर्टंट, बट समवन्स health and someone's life is more precious than any other thing. Those who are watching my videos today, please come up in front. आणि कोणाक ब्लड जाय आसलें डोनेट करा. बी पॉझिटिवाचे कोणाचे ब्लड आसा प्लीज कम इन फ्रंट. आनी आमचे GMCन वचा आनी GMCन वचोन थंय ते डोनेट करा. आय रिक्वेस्ट ईच अँड एवरीबडी प्लीज कम अप आनी ब्लड डोनेट करा. बी पॉझिटिव्ह. हांगासर स्क्रिनीचेर तुमकां डिटेल्स दिता. त्या मनशाचो कॉन्टॅक्ट नंबर दिता. कितले जाता तितले तेजे डिटेल्स दिता. सो यू गायज कॅन प्लीज कम अप इन फ्रंट अँड हेल्प देम. कोणाची हेल्प करप म्हणजे एक पुण्याचें काम. आनी म्हाजे मॅसेज कोणीय पळयतात न्हू जाल्यार जाता तितले तो सेक्शन स्क्रीनशॉट मारा आनी वॉट्सॅपार पासून कोणाक धाडा. कोणीय जावं. एक डोनर म्हाका ऑलरेडी मेळ्ळलो आसा. तेणें म्हाका इंस्टाग्रामार मॅसेज केलेली आसा. आय एम रियली प्रावड ऑफ यू ब्रदर की तूं फुडें सरलो आनी ब्लड दिवपाक रेडी जालो म्हणून. फूल पावर. हांगासले आमी हांगार फॅमिली जोडल्या न्हू गो. दे आर माय फॅमिली नाव. हे म्हाका एक सांग, हांगासर आतां भितन समज वचोंक जाय देवाक पांयां पडपाक जाल्यार केन्ना वयपाचें? संडे अर्ली इन द मॉर्निंग. अरे बाबा म्हाजें हांवें मॉर्निंग पळयल्या केन्ना. पळय काय बरी आहा चर्च हांगासली. तुका एक मॅसेज दिवंक सोदता. कोणाय कडेन कोणी दोज हू हॅव बी पॉझिटिव्ह ब्लड आनी तो डोनेट करपाक सोदता जाल्यार प्लीज 22 तारखेक तेका GMCन धाड. ओके. कोणाचें ऑपरेशन जाता, ऑपरेट करता कोणाक, सो तेका खंय ब्लड जाय आसलें. सो मेक शुअर कोण आहा जाल्यार प्लीज स्क्रीनशॉट हांव धाडटा तुका. तो वॉट्सॅपार सर्क्युलेट कर अमॉंग युअर फ्रेंड्स. ओके. आयज वताचो जो एनवायरमेंट आसा खबर आहा बरो आहा. इतले दीस आतां पावसूय पडलेलो हांगासर, पण आफ्टर कितें म्हणटा ते रेन एक दीस येता पळय काय बरो वत. आयजूय गरमी. अशें ना की बरें थंड आहा, कांयच ना. आयजूय गरमी. म्हाका लागून गरमी जाता हांगा खबर ना दुसऱ्यांचे. तुका गरमी जाता गो? ना म्हणटाले. हय काय ना? ना खंय. तुका जाता गरमी? आनी बेश्टेच म्हणटाले. हांव उलयता ते तूं उलयता. तू उलयता ते हांव कित्याक उलोवं? हें जें खबर आहा न्हू. चिटींग करता ह्यो उल्लू करता.
कुल्लुत्तो. सो गाईज आमी जे दिवार आतां जे प्लेसीर आसा खबर आसा, आमी आमच्या आयज क्यूट फ्रेंडांक मेळपाक गेल्लेले आसा आनी शी ऑलवेज वॉच आवर व्लॉग्स. थँक्यू सो मच. तुजें नांव कितें गो बाय? क्लिटा. क्लिपा न्हू आं, क्लिटा. नाल्यार आनीक कितें आयकशात बीन न्हू. ए वायट बीन धरूंक ना, हांव काजी घालता, तूं जाणा हांव कसो तो फूल पावर सारको. आतां हांगांतल्यान आमी ती फेरी बोट धरतले, मागीर रायबंदारा वयतले, आनीक आमचे थोडे फ्रेंड्स आसा तांकां मेळटले, मागीर आमी अशी पणजे भोंवन अशें मागीर घरा. आनी त्या मदीं तर पावस पडलो जाल्यार जालें चांदनी रात. काय थपथपीत जावन वयपाचो घरा कडेन भिजोन. मोर रडलो न्हू. कितले बरें आसा रे अभि हांगासर. हांगाच्यान गाडी हांव चलोवंक? अभि हांव चलयता हांगाच्यान गाडी. पळय काय बरो रोड आहा. ओला पूण हांव चलयता रे अभि हांगासर. उडास ना अभि दी रे अभि म्हाका चलोवपाक. तूं मेळना, ते भुरगे कसले पळयताले वयले आयले की गेले. तूं मेळना दी रे अभि. दी रे अभि. पण कोणूच ना हांगासर, खाली रस्तो. आतां आमी येयल्या शॉपाचेर. अभि वयता शॉपार कितें तरी हाडपाक. पळय कालवा. अरे म्हजो बाबा, ते हे खंय दिसता मरे शिणाण्यो. ट्राय करता सारकी. हेच ते न्हू, ते फोटो धाडले ते न्हू. पूण मातशी बारीक जाता भाजले म्हणटे आवडटा. चड खतखतो काडला आसतलो ना रे. वाणा बुबुईत कितें गेल्लें. पिठाचे कितें जाल्लें आसतलें. बीच पळयात पणजेचो. हय बरो दिसता न्हू. सो गायज तुम्ही आयज आमचो ब्लॉग पयला आसतलो. हांवें मेन मेन्शन केल्लेलें आसा की कोणाक ब्लड व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा म्हणून. जाता तितल्या मॅक्सिमम अमावंटान फुडें सरात आनी कितें म्हणटा ते ब्लड डोनेशनाक वचात. थंयसर तारीख सगळें मेन्शन केल्लेलें आसा हांवें. तुमची बारीक हेल्प म्हणजे कोणाचो जीव वाचतलो सारकें. कोणाच्या घरान डॅडी कोणूय आसूं शकता, कोणाचो भाव आसूं शकता, कोणाचो मामा आसूं शकता तो. आनी त्या मनशाक तर तुमी वाचयतले न्हू जाल्यार देव तुमकां खरेंच बरें खूब आयुश्य दितलो, बरें आयुश्य दितलो न्हू का. प्लीज फुडें सरा आनी ताका हेल्प करा ताका. आनी आयज तुमी पळयल्लो आसतलो आमी दिवार गेल्ली, तेज्या उपरांत रायबंदरा गेल्ली. रायबंदरा आमची एक सबस्क्रायबर्स आसा आनी दे हॅव बिकम व्हेरी क्लोज टू अस लायक अ फॅमिली. आनी तेंचो न्हू बिजनस आसा, बोट आहा तेंची, ते नुस्तें काडप मागीर कालवा. असले कोणाक जर कालवा बिलवा जाय न्हू जाल्यार आमकां कॉन्टेक्ट करा. आमी तुमकां तेंची परमिशन घेता आनी तेंचो नंबर दिता आनी तुमी जाय जाल्यार तुमच्या हॉटेलाक घालूं शकता न्हू गो, तशें करूं शकता. आनी मेन म्हणटा पळय ते हालीं बांगलादेश न्हू तें, बांगलादेश सिच्युएशन तुमी पळयलां आसतलो. आमचे हिंदूंक खूब मारले, रेप केले आनी डिस्गस्टींग सारके. आनी आमचे इंडियेचे लोक थंयसर बॉर्डरीर आहा तेंच्या आनी आमचे गोवोरमेंट तेंकां भितरूय घेयना. घेता गो ना. आतां कित्याक कशें कांय खबर ना. आनी अशें असले बारीक बारीक सिच्युएशन सगळ्या संवसारान जायत आसता, जावं शकना पळय तशें. आनी येस फायनली आयज 10-11 तारीख आयज. आनी व्हेरी सून इन हार्डली 4-5 days 6 days आमी आतां वाळपय वयतली विथ अ बीग हेल्प. देवाची कृपा, तुमचो आशिर्वाद, तुमचो सपोर्ट न्हू का. आनी आयज पावस नासलो, आयज मजा येयली. आयज मातसो भायर सरलो, फ्रेंडांक मेळ्ळो, मागीर आमी दिवार गेल्ली, आमचे सबस्क्रायबर ताका मेळ्ळे. सो इट वॉज गूड. आनी हांवें कितें म्हाका यूट्यूबाचेर हांवें जेन्ना यूट्यूब स्टार्ट केला खबर आसा, वन थींग आय हॅव अर्न्ड इज रिस्पेक्ट. आनी खूब फॅमिली मेंबर्स हे यूट्यूबा कडल्यान हांवें जोडलेले आसा.
ऑल द वे फ्रॉम साऊथ गोवा, UK, लंडन आणि खूप खूप तरे. आणि कालच्या ब्लॉगार आमच्या खूप बरे कॉमेंट्स येयलेले आसा. थँक्यू सो मच गायज फॉर सपोर्टींग अंकिता. अशेंच आमकां सपोर्ट दाखया, मोग करा न्हू हा. बरें दिसता तुमचे कमेंट असले कॉमेंट्स पळोवन अशें ना की हांवें कॉमेंट रिप्लाय करूंक ना. आय रिप्लाय ईच अँड एवरीबडीज कॉमेंट. आयज ते लेस अमावंटान आसता, फाल्यां ते खूब अमावंटान आसतले, पण आय वील ट्राय माय लेवल बेस्ट हांव ईच अँड एवरी कॉमेंट रिप्लाय करपाक. आनी बाय चान्स खंय चुकला बीन जाल्यार सॉरी. आमी तुमचे कॉमेंट नेक्स्ट टायम नेक्स्ट ब्लॉगान पासून रिप्लाय करतले न्हू हा. हय आणि परत एकदा सांगता गायज, परत ब्लड डोनेशनाक मातशे फुडें सरा. इट इज अ हंबल रिक्वेस्ट. हांवें म्हाज्या एक फ्रेंडांक कॉल केल्लो, मॅसेज केल्लेली वॉल्विन म्हणून, हेरल्डान आसता तो, हेरल्ड न्यूज हितून. सो तेणी पासून म्हाका खूब हेल्प केल्लेली आसा. तेणी एक नंबर दिलो म्हाका आनी दॅट पर्सन हॅव हेल्प मी अ लॉट. थँक्यू सो मच ब्रदर. असोच सपोर्ट कर आनी जाता तितले प्रमाणान तुमी फुडें सरा आनी हेल्प करा त्या फॅमिलीक. मातशें ती सिच्युएशन आपणाचेर घेवन पळया. तुमच्या फॅमिलीन तर अशें कोणाक जाल्लें, देवा कडेन मागता कोणाक जायना पुरो, पण जाल्लेले जाल्यार कशें फिलींग आसतलें आहलें तें चिंतात तुमी. आनी फुडें सरोन मातसो हेल्प करा, इतलीच रिक्वेस्ट करूंक सोदता. आनी कालच्या ब्लॉगान म्हाका खूब विचारता, कालच्या ब्लॉगान तूं कित्याक ना. आय वॉज रियली नॉट फिलींग गूड. आयजूय बरें दिसना. आय वॉज हॅवींग फिवर, कोल्ड आनी नॅक इश्यू. म्हाका नॅक दुखता म्हाजो. सो स्टील हांव आयज भायर सरोन तुमच्या खातीर व्लॉग केल्लो आसा. प्लीज सपोर्ट करा, लायक शेअर सबस्क्रायब करा, कॉमेंट करा आनी आमकां सांगा आमचे व्हिडियोज कशे आसता पळय ते. आनी गायज हांव मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडियोन. टील देन गुड नायट, टाटा. बाय बाय. फाल्यां मेळटा तुमकां. चीन टपाक टमटम, चीन चमाक. तो बाबा निघता. गुड नाईट.